ऑर्डर काढल्या मार्चाच्या महिन्यात आणि या असे नोटिफिकेशन सगळ्याकडे रोड लायल्या. हे पळयला तुम्ही हे सगळे असे बंद करून हे दाखयता. हे हांगासर हो रोड कंप्लीट बंद केला. जर कितें आसलो हे नोटिफाय करताना कित्याक कितें पियोन बसतलो कसो म्हाका दिसता. मामलेदाराची ही रीत ही रोड ब्लॉक करपाक जाता हो रोड. अरे हे कसलो तमाशो कसली ऑर्डर दिता, कोणाक लागून ऑर्डर दिता. स्मार्ट सिटीच्या लागून खंय खंय मदीं कामां जाता तेन्ना प्रत्येक डिपार्टमेंटाक हांगा तेंच्यांनी ऑर्डर काडल्या आनी हें बंद दवरला. अरे लोकांचो रोड तुमच्यान असो बंद करपाक जाता का मामलेदारान खंयच्या प्रेशराचेर हे काम केला, हे खंयच्या प्रेशराचेर काम केला की हो असो रोड. आतां हे इलेक्ट डिपार्टमेंटाची गाडी गाडी हांगा भायर रावपाचे म्हणजे परत तो मेन रोड आहा तो ब्लॉक, परत तो ब्लॉक, हे ब्लॉक ते ब्लॉक. अरे तुमची बिल्डिंग जर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाक जर आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटाक येत जाता तुम्ही स्मार्ट सिटीचे काम करूंक ना अजून सारखे तर. आणि स्मार्ट सिटीक लागून तुम्ही आता लोकांक हांगा त्रास करता. ते रिक्षावाल्यांक आनी नोटिफाय करून दिल्या खंय म्हणजे हांगा दोनूच एक तर तुम्ही सगळ्यांक बाबतीत तुम्ही त्रास करता लोकांक आणि वयल्यान आतां हे नोटिफिकेशन काडलां आनी सरकार पळयता कितें करपाक शकता. लोकांच्या अशा रितीने रोड बीड सगळे एक तर तुम्ही हायवे रोड इतलो रोड बांधला आणि हांगा जर भितुल्या भितूर तुम्ही नाटकां करता. सगळे साखळी घालून दवरल्या कैद केल्या भशेन आणि हो रोड असो बंद करपाचो आणि नोटिफाय कोण दिता तर मामलेदार दिता. मामलेदार खंय आहा, खंयसून येयला तो कितें खबर ना. लोकांक कितें त्रास जाता तो गाडयांक त्रास हांगा इमर्जन्सी कितें जाता हांगासून भायर सरता थंयसून भायर सरता कितें तरी अशें करता जाल्यार हे रोड अशे ब्लॉक करप म्हणजे तुम्ही लोकांक आनीक त्रास करता. आता सोमारा पळयता हांव मामलेदारा कडेन वयता आनी मामलेदाराक विचारता हे कितें चलयलां काय म्हणून. हे रोड बीड सगळ्याक नोटिफिकेशनाची हे घेतला हांवें आनी ताका लेटर घालून विचारता बाबा तुवें कितें केलां, कित्याक हो रोड बंद. बरें तेंच्या बिल्डिंगेन जर जा तेंच्यांनी बिल्डींग बांदतनाच पयलीं पार्किंग करूंक जाय ती आनी मागीर 10 माळ्याची बिल्डींग बांदूंक जाय ती. मागीर आतां हो रोड ब्लॉक हो सगळो रोड ब्लॉक असो लोकांनी भाडें मारता. कोण आपले मोटरसायकल भाडें मारता, कोण आपले रिक्षा दवरून भाडें मारता. ताका इल्लो जागो दिला जाले आनी हें कितें रोड म्हणून कोण बंद करता पिशान काडटा. हे आता पार्किंगची नोटिफाय केला ती इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा खातीर केला. सो जनरल पब्लीक येता ते आपल्यो गाडयो खंय दवरता. जॉईंट डायरेक्टर ऑफ अकाउंट तेका बिका म्हणजे डिपार्टमेंटान ऑफिसर कोण कोण आसा पळय इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटान ऑफिसर कोण आहा त्यांची गाडी लावपाक पब्लिकाच्या पार्किंगाच्या जाग्यार तुमचे जर हे करता जाल्यार फायदो कितें आहा. तुम्ही तुमच्या बिल्डिंगाच्या पोनात कित्याक पयलीं पार्किंग वे करूंक ना. तुम्ही सिटीन घर हे बांदला म्हणजे बिल्डींग बांदल्या तुम्ही पयलींच चिंतूंक जाय आसलें. तुम्ही बांदतना इलिगल बांदता आणि तुम्ही लोकांचो तो रोड तुमच्या नोटिफाय करून घेवन ब्लॉक करपाक जाता. मामलेदारान मातशें सुद्दां चिंतलें ना की आपूण हे नोटिफाय कित्याक दिवका म्हणून आनी प्रत्येकाक पळया अशें ताळे मारल्या. हे कितें हे ताळे मारून म्हणजे लोकांनी ही दादागिरी ही अक्षरशः दादागिरी मरे. हा म्हणजे तुमकां तुमच्यो गाडयो दवरपाक तुम्ही हे अशें करपाक जाता. तुम्ही पयलींच बिल्डींग बांदता तेन्ना तुमकां दिसना जेन्ना बिल्डींग बांदता ऑफिसरांची गाडी आसता सगळ्या येता. प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिकान वचून पळया त्याने बिल्डींग बांदतना प्रत्येक गाडी कशा रितीने पार्किंगाक लागून पळया कितले सुंदर बिल्डींग बांदल्या ती तेंच्यांनी बांदतना तशें करूंक जाय आसलें. पार्किंग सकयल तुम्ही शहरान घर हे बांदता बिल्डींग बांदता तेन्ना तुम्ही पार्किंग पयलीं वेवस्था करूंक जाय. आनी ही स्मार्ट सिटी बरी सिटी ही आतां कितें जाल्या ह्या सिटीक म्हाका नांव दवरून दिसता कचरा सिटी, गटर सिटी, मागीर कितें संडास सिटी असली म्हाका हांकां नांव दिता. रोड ब्लॉक सिटी मागीर खड्डे सिटी असले ह्या स्मार्ट सिटी जाल्यार आनी हो सगळो नाका जालो त्रास जाला.
मी आलो आणि बघितलं मी म्हटलं काय आहे ते म्हणून